गोंय क्रिकेट अकादमीचो 14 वर्सां सकयल जाल्ल्या मुरगांव तालुका पावंड्याचेर मुरगांवांत जाल्ल्या सर्गेस्त दिलीप सरदेसाय क्रिकेट ट्रॉफी सर्तीचो निमणो खेळ शुक्रार दीस सेंट जोझफ आनी विद्या मंदिर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां मदीं जालो। सेंट जोझफ आनी विद्या मंदिर विद्यालयां मदीं जाल्ल्या ह्या सर्तीक सेंट जोझफ विद्यालयाच्या पंगडान विद्या मंदिर विद्यालयाच्या पंगडाक हारोवन जैत मेळयलें। सेंट जोझफ विद्यालयान तालुका पावंड्याचेर जाल्ले सर्तींत जैत मेळयिल्ल्यान तांकां आतां राज्य पावंड्याचेर जावपी सर्तींत आस्पाव आसतलो। आयचो हो टोर्नामेंट अंडर 14 प्रेसिडेंशियल कप हे ऑल टुगेदर वास्को झोनान टोटल 18 टिमी आसलेले। तेजे भितून आयज सेंट जोझफ जिखला, सेंट जोझफ आनी विद्या मंदिर आसलेले, विद्या मंदिर रनर्स अप। आता ही झोनल जाला हो मुर्मुगांव झोन। आता हे झोनल खेळटले दुसरे झोना कडेन, लायक पोंडा झोन आसा, मागीर धारबांदोडा झोन आसा, मागीर त्या सायडींतल्यान दुसऱ्या सायडींतल्यान नॉर्थ झोन तेंच्या सायडींतल्यान, तेन्ना मागीर तेंचे भितून फायनल जातली। सर तुमकां दिसता की हे असले ट्रॉफी जरी दवरीत जाल्यार इट विल प्रमोट क्रिकेट इन गोवा? या डेफिनेटली। आता हेजी फायनल आसतली पळय, ताका ट्रॉफीज आसतले, बरी प्रायज बीन आसतले। आनी ह्या टोर्नामेंटाक बरी इनिशिएटीव घेतला आमचे गोवा क्रिकेट एसोसिएशन। सगळ्या टिमीक आमी किट दितले, सो बॅट्सा, ग्लोव्स बीन एवरीथींग विल बी। एक्चुली खूब बरें दिसता। ते खूब डिफिकल्ट आसलें खेळपाक, बॉल बरो स्लो येतालो आनी हांव आनी शिवेना वांगडा पार्टनरशीप सुद्दां बरी जाल्लेली। सो आमचे कोचान आनी पप्पान सुद्दां आमकां बरें ट्रेनिंग दिल्लेलें आनी फुडें अशेंच खेळपाक अशें म्हाका इच्छा आसा। मुरगांव म्हालांत जायते विद्यार्थी क्रिकेट खेळटात, मात तांचें भविश्य घडोवपा खातीर जाय तशें मैदान मुरगांवांत नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक आपली कला दाखोवपाक मेळना। गोंय सरकारान मुरगांव बंदराच्या आस्थापने कडेन उलोवन तांचे कडेन आशिल्ल्या मैदानाचो ताबो गोंय क्रिकेट अकादमी कडेन सोंपोवचो अशी मागणी GCAचे वांगडी करतात। इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्कोन कांयच ना। आमचो एक चिकालीम ग्रावंड आसलेलो SAGचो, तो सद्या चालू आसा तेजें कन्स्ट्रक्शन। सो आमचे कडेन एकूच ऑप्शन आहा की MPT ग्रावंड। सो आमी मॅक्झिमम ह्या ग्रावंडाचो यूज केलो, कितें विकेट केली आमी, नवीन विकेट केली ग्रावंडाची, तशेंच आउटफील्ड मातसो डेवलप केलो आनी तेतून बरेंतले बरे गेमी सगळे आयज फायनल पर्यंत बऱ्यांतले बरी जाला। आतां आमचे रोखडोच सोमारसून अंडर 16 टोर्नामेंट जातलो, तो लेट दिलीप सरदेसाय ट्रॉफी। ऑलरेडी एक मॅच 22 तारखेक जाल्ली आसा आनी आतां कंटिन्यू जाली। तेजी फायनल आसतली 15 फेब्रुवारीक अंडर 16ची फायनल आसतली। बट डिसिजन MPTन घेवपाक जाय आनी GCA ऑल्सो शूड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ MPT आनी थंय MOU कितें करून सायन करून ग्रावंड करपाचो। दॅट GCA आनी MPTन उलोवपाचें आनी सॉर्ट आउट करपाचो इश्यू ग्रावंडाचो। आमी लास्ट टायम गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान तेंचे कडेन हे केल्ले, ट्राय केल्ले MOU करपाक, पण म्हाका दिसना की आजुनी काय फुडें खंय वचना अशें। आमकां गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हो जर ग्रावंड दिला, आमची GCA बरी हो डेवलप करतलो। MPT फुडें सरना? MPT फुडें सर।